डिसेंबर एप्रिलाची 11 तारीख 2026. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 4 वळ 13 तावन 21 पर्यंत. पेद्रू आनी जुवांव शिकप नातिल्ले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात तें पळोवन नितीसभेचे सांदे विस्मीत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाती म्हणून तांकां स्पश्ट जालें. गूण जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभेसालांतले भायर वचोंक फर्मायलें आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशाक आमी कितें करचें? ताचे वरवीं एक वर्तें असर हें जालां तें जेरुसलेमांतल्या सर्व निवासींक कळीत जालां आनी आमच्यान तें न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीकी चड विस्तार नाशें जेजूच्या नांवान ह्या फुडा खंयचेय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां बेश्टायजे. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवण दिनाये म्हणून तांकां खडक्क ताकीद दिली. पूण पेद्रू आनी जुवांवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे समा? देवाक आयकोनचे प्रास तुमकां आयकोनचे समावे हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नितीसभेच्या सांद्यांनी तांकां बरें बेश्टायलें आनी वसूंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयचीय वाट तांकां मेळ्ळी ना. कित्याक घडलेले संगती पासत सगळो लोक देवाक होगलाप दितालो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 118 1 आनी 14 तावन 15 AB, 16 तावन 18 आनी 19 तावन 21. श्लोक. अर्घ तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सासनाक बाळटा. सर्वेस्पर म्हजें बोळ, ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या. देखून ताचें कीर्तन हांव गातां. आयका, भक्ताच्या तंबांनी जातात ते संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यांत. श्लोक. अर्घ तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां. ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कृत्यां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठिणायेन चलयलें तरी ताणें म्हाका मरोंक सोडलो ना. श्लोक. अर्घ तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. नितीवंत भितर सरतात तो दारवाटो म्हाका उघडा. भितर सरून हांवें अर्घ दिवच्याक. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. हांतल्यान नितीवंत मात्र भितर सरतात. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवणदार जालोय. देखून हांव तुका अर्घ दितां सर्वेस्परा. श्लोक. अर्घ तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो. संतोष उल्हास तर आमी भोग्या. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळ 9 तावन 15 पर्यंत. आयतारा सकाळी भोव फांत्यार जिवंत उठिल्लो जेजू पयलो मोरी मग्दलेनाक दिश्टीक पडलो. तिचे तावन 7 देंवसार ताणें धांवडायिल्लें. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगिल्ली.
तवळ ते खंतीन रुदान कर नासले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टीक पडला म्हणून तिणें सांगिल्लें तांणी सत मानलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता सोलोन वेताना परकी रुपार तो दिश्टीक पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली, पूण तांची कोणी सत मानले नात. शेवटी ते 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दारुणाये पसत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत तांकां पळयल्ल्यांक ते पातयले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, सर्वेस्पराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जिवंत उठलेलो जेजू पयले मगदलाच्या मोरयेक दिश्टीक पडटा. मगदलाची मोरी ही बरी खबर शिसांक सांगूंक वेताना ते रुदान करनासले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टीक पडला म्हणून तिणें सांगतना ते पातयेवनात. एम्माउसाच्या वाटेर क्लिओफास आनी सांगात्याक जेजू दिश्टीक पडलो. ह्या शिसांनी हेर शिसां लागीं जेजू जिवंत जाला म्हणून तांकां सांगतना तांकांय ते पातयले नात. शेवटी ते सर्व सांगाता आसतना जेजू दिश्टीक पडलो. तांच्या दुबावा खातीर तांकां जेजू दुर्सालो. अशें तांकां ताचो वैयक्तीक अनुभव जाल्ले उपरांत ते जेजू जिवंत जाला म्हणलें सत पातयेलें. जेजू जिवंत जाला ते पातयेवच्यांत शिसांनी उणो बावार दाखयलो. हाचे वरवीं जेजूच्या जिवंतपणांतय उल्हासूंक तांकां साध्य जालें ना. ते खंतिश्ट जावन उरले. जेन्ना ते पातयेवंक लागले तेन्ना तांची सर्व बेजाराय आनी एकसुरपण पैंच जाले आनी ते जिवंत जेजूच्या बोळान नवे उमेदीन भरले. शिसां बरी आमी जायते फावटी उण्या बावार्थाचे जाता. देवाची कृपा, ताची ससाय सदां आमी जोडता तरी जिविताच्या थोड्या संदिग्ध परिस्थितींनी देवाचेर दुबावता. जेजू जिवंत जाला म्हणून पातयेवची आमी ताणें आमकां बसयलेले प्रमाणे तो आमचे सुवें सदां आसा. आमच्या कश्टा सुखांत तो वांटेली जाता म्हणून पातयेवया.